पारतो लिपोनासा दैविक तू सोमो मांडून आसा मुंड्यारू पारतो लिपोनासा दैविक तू सोमो मांडून आसा पुरपेन तू आमका नेटोन आसाय so tibu nasai kurben tu amka medo nasai povi sangat tu so tibu nasai Jesus mogala तुझे बिना को आमका दूसरो सुम्या जेजू तू गोड़ी बोरो तुम सोमचे जीने सो एक स्तारो सुम्या जेजू तू गोड़ी बोरो तुम सोमचे जीने सो एक स्तारो Jesu mogala aradan tuka Jesu dayala aradan tuka kurpe sagora गव्या जेसू मोगाळा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा Atwirkan Jesu mogala aradan tuka Jesu dayala aradan tuka kurpe sago आराधन
जिविताचो वुंडो जेजू आमच्या समकार आसा. ह्या दिसा ह्या जिविताच्या वुंड्याक आराधन करचें भाग आमकां फावो जाला. आनी उपरांत ह्या वुंड्याक आमी सेवतल्या. आत्मीक जिवीत दिवचो जेजू आमच्या संगात आसा. सर्गींच्या मानान आमकां पोसचो जेजू आमच्या संगात आसा. ताच्या इंडांत सदांच आमकां एकठांय करचो जेजू आमच्या संगात आसा. उंड्या रुपार आसचो जेजू, कुरपेन आमकां भरचो जेजू, दैवीक मोग करचो जेजू आमच्या संगात आसा. मनशाच्या मोगांत थोडे फावटी आमकां स्वार्थ पळोवंक मेळटा, पूण जेजूच्या मोगांत कितेंच हें आमकां पळोवंक मेळना. जेजूचो मोग दैवीक मोग. म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव म्हाका मोग करूंक ताणें आराम केला आनी हांव सासणीक जिविताक पावता पर्यंत तो म्हजो मोग करता. आनी ताचो पवित्र सांगात आमकां दिवन आसा. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र वक्ता, ह्या आराधनाच्या वक्ता, ह्या पवित्र वेळार जेजूचो सांगात आमी अनुभव करया. ताचो पवित्र सांगात आमी अनुभव करया. आयच्या दिसा मिसाच्या वचपाचेर इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता ह्या आमी नियाळ करतल्या. पूण ह्या आराधना वेळार जेजूचो सांगात आमकां मेळोवन दी. जेजूचो सांगात आमकां संतोश दिता. जेजूचो सांगात आमकां समाधान दिता. जेजूचो सांगात आमकां शांती दिता. जेजूचो सांगात आमचें जिवीत बदलिता. जेजूचे सांगात अनुभव केल्ले साहित्य व्यक्ती बदलाले, आज ते सांज जाल्यात. मातेव, सुंकागार मातेव, जेजूचे शिस, झाकेव आनी साहित्य व्यक्ती पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. जेजूचो सांगात तांकां मेळ्ळो, ते बदलले, संतोशान ते भरले. एम्माउसाचे शिस. तरी मुखलीं थोडी मिनटां जेजूचो सांगात आमी बगया. हांव आनी म्हजो जेजू हेर कितेंय चिंताप कंत आमकां नाका. जेजूचो सांगात हांव अनुभव करतां. म्हज्या जेजू लागीं हांव उलयतां. म्हज्या जेजूक हांव आयकतां आनी कितें म्हाका सांगूंक जाय हर एक म्हज्या जेजूक हांव भेटोवन दितां. म्हज्या मोगाचो जेजू, म्हजो दयाळ जेजू, म्हजो कुरपेचो जेजू आनी म्हजो सडवंदार जेजू, म्हज्या खातीर कुर्सार मेल्लो जेजू म्हज्या सांगात आसा, म्हज्या मुखार आसा. ताचो सांगात हांव अनुभव करतां आनी हो पवित्र अनुभव म्हजो कर्ण सांगात आमी गावया. बापाक नामान करता. बापाक नामान करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता, जेजू नामान करता. आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. आत्म्या नामान करता. आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. गोळ्या नामान करता. आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. मोरये होगोळ सीता. आमकां समर्पिता.
सर आमी बसया. येवकरिस्तंतल्या जेसूचेर आमची नदर आसूं दी. ताचो दैवीक सांगात, ताचो दैवीक मोग अनुभव करूंक आमी फुडें सरया. येवकरिस्तंतल्या जेसू मुखार आमी आसां. ह्या सकाळींच्या वखदां आमचे भाग म्हणयेत. कितलो सगळी लोक पैनार आसा, वाटेर आसा, वा कामाक गेला, वा इतर कामांत मग्न आसा. पूण म्हाका आनी तुमकां हो वेळ जेसू मुखार करसूंक फावो जाला. वो थोड्यो घडयो जेसूक आमी अर्कां दिवंक करचीया. जेसून म्हज्या जिवितांत, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत, म्हज्या कुटुंबा जिवितांत, वा म्हज्या मागण्या मारिफात हेर कोणायकी बरें केलां तर जेसूक आमी मुखल्यो थोड्यो घडयो उक्त्यान आमी अर्कां दिवया. जेसूक आमी हर एकलीं अर्कां दिवंक फावो. ह्या घडये पर्यंत आमी हर एकलीं संतोशान आसां, बऱ्या भलायकेंत आसां. एक यासक जावन थोड्या आस्पत्रेंत हांव वेतां सांतूक जावं दिवंक. हर एक आस्पत्र्यो बरोवन वमतातात. ल्हान भुरग्यांत धरून व्हडां पर्यंत, प्रायवंतां पर्यंत विविध पिड्यांनी वळवळटात. सबार तेंपात हांव आस्पत्रेनी आसात. विविध विश्वाच्या पिड्यांनी वळवळटात. पूण हांव आनी तुमी बऱ्या भलायकेंत आसां. ह्या जेजू मुखार संतोशान आसां. आमकां कितेंय गंत ना. संतोशान आमी आसां आसता. जेजून केल्लें बरेंपण आमच्या मती काडया. जेजूक आमी साक्ष दिवया. आमी चिंचे नाका म्हजो ताळो आयकता गी ना गी, म्हाका बें दिसता, कितेंय बें आमकां नाका. जेजून कितें बरेंपण म्हज्या जिवितांत, आमच्या जिवितांत केलां. धैर्यान जेजूक उक्त्यान आमी अर्कां दिवया. कितेंय आमी भिवचें नाका. जेजूक आमचो ताळो आयकता. जेजूक आमचीं उतरां समजतात. तर आमची जाप जावं दी. येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. ह्या पुणशताक येवन सकाळींच्या वखदां वो थोडो वेळ करसूंचो अवकाश आमकां तुवें फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. ह्या पुणशताक बरे रेक्टर आनी यासक तुवें फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. ह्या पुणशता मारिफात जायतें बरेंपण आमकां, आमच्या पिरगस कुटुंबाक आनी सगळ्या दियेसीसीक तुवें फावो केल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. वो अद्वेंताचो काळ तुज्या जल्माच्या फेस्ताक तयाराय करूंक, कुरपेचो काळ आनी जिनी बदलापाचो काळ जावन तुवें दिल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. मोरये मायेक आमच्या कुटुंबाची राणी करून तुवें दिल्ल्याक येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. देवाच्या उतरां मारिफात दिसपडते आमच्या लागीं उलयिल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आमची सक्कड पातकां बगसून तुजी दयाळाय आमकां तुवें दाखयिल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. थोडेच उले हांवें सांगले आनी की साहित्य उले आमी मेळोवयात. तर सक्कड आमचे उले आमी सांगाता मेळोवया आनी उक्त्यान जेसूक आमी अर्कां दिवया. वैयक्तीक रितीन आमी आमची अर्कां जेसूक ह्या घडये दिवयेत. ह्या सक्रमंताच्या आराधनाक हांगासर येवंक बरे पयनांत म्हाका आनी आमच्या समेस्तांक राखल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. जिविताचो उंडो जावन जिविताच्या पयनांत कुटुंबाक आदार दिवच्या सोम्या येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आमचे पंपई मायेचे फेस्त बऱ्या रितीने आचरसूंक फावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आमकां बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान तुवें सदांच फावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आमकां दिसपडतो ग्रास आनी तशेंच रावंक हर एका रितीने दिल्ल्या सवलते खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. जिविताच्या हर एका घडी तूं आमच्या सांगाता आसल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आमकां गुरपेन आनी तुज्या आशिर्वादांनी भरिल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका. आज प्रत्येक जावन तुवें आमकां हांगा येवंक फावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेजू अर्गां आनी वगळाप तुका.
हर एका वायटांतले अवघडांतले राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां आनी ओगळाप तुका हर एका मेटांनी तुजे संगातपण आमकां मेळ्ळ्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां आनी ओगळाप तुका आयसो हो दीस पळोवनचे बाग हर एकल्यांक तूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां आनी ओगळाप तुका बरे याजक बरे फिरगज आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर येवकरिस्तंतल्या जेसू अर्गां आनी ओगळाप तुका साहित्य उल्या आमी मेळयले आतां थोड्यो घडयो मौनपणी जेसूक आमी अर्गां दिवया सांग पुरो उक्त्यान आमी जेसूक अर्गां दिवंक ना मौनपणी जेसूक आमी अर्गां दिवया कितें बरेंपण जेसून म्हज्या जिवितांत म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावुरा तळार केलां मौनपणी आमच्या मती काडया मौनपणी जेसूक पळोवन जेसूक मौनपणी आमी अर्गां दिवया मौनपणी जेसूक आमी सांगया Thank you, Jesus, for all your blessings. सगळीं आमची अर्गां संगाता घालन एका गिता मारिफात जेसूक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडूंक भरला व्हड आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो बावडूंक भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा सगी दळबार साडून संवसरा कायलोय देखून अर्गां तुका सोमिया खुर्सार मोरून आमची सडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो बावडूंक भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा पावसान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळसान मोच्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा दिनवाशी मोन मोजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळसा देवाचें उतर आयकूंक सर आमी उबे रावया सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता स्थानीक सुवांव योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून
लोकां मन बदली सई स्नान घे सई आनी पातकांचे बॉक्सांनी झडी सई म्हणून परकट करूंक लागलो. हे इसायान आपल्या प्रभात पुस्तकान बरयिल्ल्या परमाणें घडलें. आरान्यांत एक ताळो बोब मारता. सुम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. अरी एक फालकें भरतलें. दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटले. वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी करकोट्यो वाटो साफाय जातल्यो. अशें सगळे मनशां कळू देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतर हें वाकान्नी तुका क्रिस्ता. सर आमी बसया. थोडो नियाळ मुटव्यान ह्या वाचपाचेर आमी करचो तर हे वाचप आमी एकल्यांनी 10 दिसां पयलें आयकलां. असो नियाळ आमी केला. क्रिस्तानाच्या काळाच्या वा अद्वेंताच्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा हे वाचप आमी नियाळ केल्लें आसा. पूण ह्या आराधनाक तयाराय करता आसतना हें वाचप काडया म्हणून म्हाका बगलें. जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताच्या तयारेचेर आमी आसा. येवच्या बुधवारा क्रिसमस फेस्त आनी मेजून 6 दीस मात्र आसात. सगळ्या संवसारार आमी गेले हांव तर संतोश. एक कडेन आमी गेले हांव तर संतोशच. जेजूच्या जल्माचो संतोश. सिटींत आमी आसा. सांजेर एक भोंवडी मारली तर एक कडेन आमकां नेकेत्रां क्रिसमस ट्री गर्दान गोटे करचे लायटिंग्स एक कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. ही सगळी बायली तयाराय. लक्षिल्या आपत्यांत आमी आसा वाचता. आमकां आमी विचारया बायली तयाराय जाता आसतना म्हजी आंतरीक तयाराय म्हजी भितरली तयाराय वा आत्मीक तयाराय कशी आसा. कुस्वार हांवें हाडला. कुमसार हांव जालां गे. गर्दान गोट्यांत जेजू जल्मातलो. म्हज्या काळजांत जेजू जल्माता गे. एक कडेन क्रिसमस ट्री. आतां क्रिसमस ट्री आमकां रेडीमेड मेळटा आनी प्लगाक शिरकयल्यार जालें वायर. म्हाका उडास येता ल्हान आसता आसतना एका व्हडल्या झाडाक क्रिसमस ट्री हांव करतलो. ग्रिटिंग्स कार्ड आतां आमकां पळोवंक मेळची उणें. तवळू ग्रिटींग कार्ड शिरकोवची. दोवाक ती मोव जावची. एका दिसा सकला पडची. परतून शिरकोवची. वो एका रितीचो संतोश म्हाका म्हज्या ल्हानपणार. पूण आतां असलो संतोश मासवोन आयिल्लो आमकां थोडे फावटी दिसून येता. पूण कोण एकलो उलयतना म्हणालो आतां क्रिसमस म्हणटा आसतना कळना फादर तो एक संतोश ना. ल्हानपणार आशिल्लो संतोश आतां ना. हे सगळें आमी करता आसतना क्रिसमस ट्री भायर नेकेत्रां उसवाड हे सगळें भायल्यान आसता आसतना म्हज्या काळजांत उसवाड आसा गे. एक 0 वोल्ट बल्ब म्हणी म्हज्या काळजांत पेटला गे. वा म्हज्या काळजांत काळोख आसा. ह्या शुभवार्तेक आमी फाटीं येवचें तर स्नानीक सुवाव आमकां एकल्यांक आपयता. जेजूक आमी एक वाट तयार करूंक. जेजूक आमी एकल्यांनी एक वाट तयार करूंक. इट इज अवर इंडिविज्युअल ड्युटी ऑर रेस्पॉन्सिबिलिटी. आमी न्ही हांवें वैयक्तीक रितीन जेजूक एक वाट तयार करूंक. आनी जेजू ताच्या जल्माच्या दिसा त्या वाटेंतल्यान म्हजे थंय येता. एक वाट तयार करी तर आमकां कळयता कितले कश्ट थंयसर आसात म्हणून. होमान ज्योतिशीन गेल्यार आमकां कळटा कितशें थंयसर एक वाट तयार करनासात वा रस्तो तयार करनासात. 2 वर्सां आदीं हांव पुत्तूर पिरगजेंत आसलो आनी तवळी थंयसर रस्तो करचो जावं पुरो. आतांय आमी पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा प्रस्तुत रस्ते करता आसतना रस्ते नीट आसतात. रस्त्यांत गोवणी आमकां पळोवंक मेळना. सक्कड रस्ते समतट्ट आसतात. उबारतक आमकां पळोवंक मेळनात. ह्या मारिफात वेग्गी आमी पावयेत वेगान आमी वशयेत अवघडां उणें जातात. आनी स्नानीक सुवाव आमकां सांगता असलीच एक वाट तयार करूंक. आनी तो सांगता एक फालकें भरतलें. आमकां आमी विचारया म्हजी वाट हांव तयार करचेर आसा जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक
त्या वाटेर कितली फालकी आसात सांग पुरो म्हज्या वायट संवया मरेफात आतां परत सांग पुरो आमकां ल्हान वायट संवयो आसतात त्या वायट संवया मरेफात कितली फालकी म्हज्या वाटेर आसात ती हांवें बरोवन हाडूंक आसात दोंगर वा पर्वत तोखसून हाडटले आज म्हज्या वाटेर कितले पर्वत दोंगर आसात रागाद्वारे मोसराद्वारे हग्याद्वारे कितले दोंगर हांवें बांदल्यात ते सगळे हांवें तोखसून हाडूंक आसात वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले जायते फावटी जेजू तावन म्हाका बरेंपण जायना देखून अन्य लोकां लागीं वा अन्य जातीच्या धर्मा लागीं आमी वेचे जेजूक सोडून आमी दुसरी वाट धरिल्ली आसा गी वांकडे तिंकडे रस्ते आमी धरल्यात गी आनी निमाणे कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो कितें कर्कटी वाट ह्या मारिफात हांवें रुपीत केल्ली आसा ती हांवें सफाई करूंक आसा कशें सफाई करची मागण्याद्वारे मोगाद्वारे बोक्सान्याद्वारे आमी खंडी जावन ती वाट सफाई करयेत आनी ती वाट भोव अपुरबायची वाट जातली तर स्नानीक सुवावन सांगिल्लीं उतरां आमच्या मतीक आमी व्हरया आमचें मन आमी बदलया एक बरें कुमसार आमी जावया आमचें काळीज जेजूक दिवया जेजू आमच्या काळजान जल्मोवन दी संतोश उसवाड आमच्या काळजान येवं दी आनी हांगासर आशिल्लो उसवाड केदींच पालवन वेसोना हांगासर आशिल्लो संतोश कोणेंय काण व्हरूंक जावचो ना निमाणे जेजू आज जर तर आमची वाट घाली तर GPS मुखांतर आमची वाट घाली तर म्हज्या काळजाक येता म्हणून जेजूक म्हजी वाट मेळत गी GPS मुखांतर आमकां कळटा वा जेजूक येत सिग्नल इज लॉस्ट सिच्युएशनार आमी आसाव तर सिग्नल मेळच्या बरी करया आमचें काळीज जेजूक दिवया जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक हांवूच एक वाट तयार करता बायल्यो वाटो वा रस्ते करूंक सुलाभ JCB इट्याची येवन करतात पूण हो रस्तो हांवें करीचे तर जेजूक एक वाट हांवें तयार करी जाय तर ती हांवेंच करी जाय दुसरें कोणेंय करूंक जायना दुसऱ्यांनी सांगयत मात्र पूण वाट करी जाय हांवें तर दिंबेर आमी पडया जेजूचें बेसांव घेवंक वेच्या फुडें जेजूक आमी सांगया जेजू तुज्या जल्माच्या फेस्ताक एक बरी वाट हांव तयार करतां त्या वाटेंतल्यान तूं ये म्हज्या काळजान तूं राव तो संतोश म्हाका तूं दी म्हज्या कुटुंबांत आसचे सगळे कश्ट म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत आसची सगळी पिडा तूं पयस कर तुजो जल्म म्हाका संतोश हाडून दी म्हज्या काळजान सदांच राव जेजू तर पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या घडये आमी मागया गावन गीत पावनात्मने पावनात्मने प्रिया पावनात्मने इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ वै पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये आमच्या जिविताचेर तूं देवोन ये कशें सिसांचेर तूं देवोन आयलोय आमचेर तूं देवोन ये आमकां तुज्या कृपेन भर आमकां तुज्या सत्तेन भर बरें जिवीत जियोंक आमचें मन परिवर्तन करूंक एक बरें सुटावें कुमसार जावंक आमकां तुजो आदार लाभय ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ
ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ कितें पिडा आमकां आसा जेजूक आमी समर्पण दिवया हालेलुया 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 निमाणे कडीभर जेजूचें बेसांव घेवंक वेच्या फुडें आमकां समय समर्पण दिवया हांगासर सेवा दिवच्या विगार बापांक सर्व यासकांक धार्मीक भयणींक आमचे गुटाम जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताच्या संदर्भार जेजूक आमी भेटोवन दिवया आमचीं भुरगीं आमची युवजनां आमची काजारी जोडी ह्या दिसांनी जायतीं जोडी लग्ना बंदांत एक फोडतात लग्ना सोबेस जोडिल्लीं वडिलां आनी प्रत्येक सावन प्रायवंत आनी पिडेस्त कुटुंबाचे सांदे कुटुंबांतावन पयस आसून मिसांवां खातीर शिकपा खातीर वा वावुरा खातीर आसचीं निमाणे एक घडीभर खंयचेय इरादेक आनी घेवन हांव ह्या पुणशेताक आयलां ते इरादे येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया कितेंय आमची पिडा आसा कश्ट आसात समस्या आसात एकसुरपण आसा सगळें जेजूक सांगया जेजू ताचो सांगात आमकां दिता आनी ताचो सांगात हे सगळे कश्ट सगळे पिडा शिडा पयस करता तर जेजूचें बेसांव मागून गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक Nitia boda sakramenta sestang naman koruya purbina rupa botla novio iti adarya salvon vecha Viscia babartace moltipia serce mapa tace sputa ullasani stutisa potvi maima sasta Sita tu kadogaicha spirita sama sami navatau Amen. प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां समचे थंय आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.
प्रवेश गीत आमी गायन करया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारू तुका हरसू तुका वरनू गायता एकाच ताळया वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या सारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. ह्या मिसाचें बलिदान जॉन बॅप्टिस्ट सिक्वेरांच्या आत्म्या खातीर भेटोवचें जावन आसा. देव तांकां सस्तुचो विशय फाव करून दी आनी तांच्या रासांत तांकां आयती भरती करून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या संगात आसात मनादैक बाप केविन सोज आमच्या देरेबेल फिरगलीचे सहायक विगार तांकां तुमच्या नांवान आमी बरो स्वागत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन पंपय मायाच्या भक्तिकानो आयच्या शुभ वार्तेंत इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता हाच्या वयर आमी नियाळ करतले. सदांच आमच्या मतींत आसून दी देव आमच्या सांगाता आसा. आमी एक सुरीने पूण सबार पोवटी विविध संदर्भांनी आमी आयकल्लें आसा वा सांगल्लें आसा. हांव एकलो म्हज्या सांगाता कोणीय ना सक्तांनी म्हाका सांडून घाल्लो अनुभव असल्या संदर्भांनी आमी सदांच उडास दवरया. देव आमच्या सांगाता आसा इमॅन्युएल तो आमकां सांडून घालिना पूण सबार पोवटी वो दैवीक अनुभव आमचो करूंक आमी सुकोवन पडिल्ल्याक देवा लागचे बोक्साने मौनपणी मागोवन घेवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां जावंक वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया कितें आमची त्या समासात वा कितें त्या सावा आमी हाडन ह्या पुणशेताक आयल्या सगळे आमी एकडी पर पंपे मायेक भेटोवन दिवया. सर्पद्वेदारा देवा पंपे मायेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसतांव. ह्या मोगाळ आवयच्या विनंतीन ह्या संवसारान सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरकार सासनाच्या सुखाक आमकां हरी एकल्यांक पावय. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना.
आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजायतलो. तो खरो राय कसो शणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. ताज्या दिसांनी जुदाचें तरण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देखून पळया येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी लोक आनी केदींच म्हणचो ना, इस्रायलितांक इजिप्तांतली भायर काडली त्या जिवत देवाचो सपोत. बगार इस्रायलाच्या घराण्याच्या संततीक उत्तरेच्या देशांतली आनी तिका ताणें दुस्पाटयल्या त्या सगळ्या देशांतली भायर हाडली त्या जिवंत देवाचो सपोत अशें म्हणटले. ती परत आपल्या देशांत वस्ती करतली. देवाचें उतर हें. श्लोक. ताज्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा नितीवंत फैसल्याचें देणें तुज्या राजाक पटय. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुज्या परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनीत चलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदार नातिल्ल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कतायेचेर आनी गरजेवंतेचेर दया दवरून तांचो जीव तो रखतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, तो एकलोच करता विजमिता. ताज्या महिमेच्या नांवांक जावं सदांकाल प्रणाम. प्रितूम सगळी बरल्या ताज्या महिमेन. आमेन आमेन. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. Alleluia, 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 Alleluia. इस्रायल घराण्याच्या फुडाऱ्या, तुवें सिनाय पर्वतार मोइसेक कायदो दिलो. ये आनी तुज्या उसयलेल्या हातांनी आमकां बचाव कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. मातेवा परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताचे माते मरियेक जुसे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस, तरी मरियेक आपाकीर ताडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ सांबाळू पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परचेक तिच्या पातकांतलें सोडयतलो.
हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिपात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक 9 वर्सांली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता म्हण अर्थ. सुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ल्या प्रमाणे केलें. मोरयेक आपले पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो हे प्रत्येक सावन पंपय मायेच्या भक्तिकानो 2 संगती आयच्या शुभ वार्तेंतले आमी नियाळ करतले. हांव पयलें सांजुजेचें व्यक्तित्व. जुजे विशयांत आमी उलोवचें नियाळ करचें उणें, पूण आयच्या शुभ वार्तेचेर आमी आदारून जुजेचें व्यक्तित्व थोडें आमी नियाळ करतले. आनी उपरांत देव आमच्या संगाता इमॅन्युएल. पयलें जुजेचें व्यक्तित्व आमी पळोवचें तर कंडिसन आमी एकली आयच्या दिसा नियाळ करूंक फावो जुजेचें व्यक्तित्व. कित्याक म्हळ्यार भगवंत कुटुंबाचो तो वडील आनी आमी एकली कुटुंबाची वडिलां आमी हांगासर आसा देखून 400 गुण ताच्या जिविता वयर आमी नियाळ करया आयच्या शुभ वार्तेचेर आदारून. पयलें प्रामाणीकपणान ताची जबाबदारी, जिनियेची जबाबदारी वा ताका दिल्लें मिसांव केल्लो एक नितीवंत व्यक्ती. प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपण जुजे थंय सदांच आसलें. पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता, किर्तनांनी आमी आयकता, नितीवंत मनशाचें मागणें निर्फळ जायना. नितीवंत मनशाचें मागणें देव आयकता. आनी जुजे एक नितीवंत मनीस आनी आमी आसर एकल्यांनी नितीवंत मनीस जावंक जाय. खंडी जावन इस आशा जेसूची. नितीवंतपण मात्र न्ही, प्रामाणीकपण आनी ताची जिनियेची जबाबदारी आनी मिसांव आमकां कळयता. जायते कश्ट जुजेकी मेळ्ळे. गब्रियल बडव्यान थंयसर हाडल्या एका उल्याक ताणें काल्तिमान घाली. कश्ट ताकाय मेळ्ळ्यात, सवालां ताकाय आयल्यांत, पूण ताची जबाबदारी कितें आसली, मोरये थंय जेसू थंय वा ताचें मिसांव कितें आसलें तें सगळें ताणें बऱ्या रितीन केलें. प्रत्येक जावन जेजूचो मोरयेचो जीव राखून व्हरचो तें वर्तें मिसांव तो करता. आनी आमकां एकल्यांक की हेंच मिसांव, कुटुंबाचें मिसांव सांग पुरो आमच्या लग्नाच्या बेसाच्या दिसा वा आमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवंक हाडिल्ल्या वेळार हें आमकां मेळ्ळां. तें मिसांव आमी बऱ्यान करूंक आसा, आमची जबाबदारी आमी बऱ्यान करूंक आसा आनी सांगातास प्रामाणीकपण आनी नितीवंतपणान आमी जियोंक आसा. दुसरें निर्मळ व्यक्तित्वाचो. थंयसर मोरी गर्भेस्त जातली म्हणून गब्रियल बडव्यान थंयसर ताका खबर हाडून आयिल्ल्या वेळार ताच्या मतींत जायतीं सवालां येतात. तो चिंता, मोरयेक हांवें आपाकीर धाडची नाका, मोरयेक हांवें गुप्ती सोडचें म्हणून तो चिंता. म्हणजे निर्मळ व्यक्तित्वाचो, हेरां विशयांत बरें चिंतचो आनी हेरां विशयांत बरें उलोवचो. आमी कुटुंबांत हांव आयल्या, आमकांय तसलीच जबाबदारी आसा. जावं पुरो सबार पवटी, जावं पुरो मनशां अस्कत कायेंत आमी हेरां विशयांत वायट उलयता, वायट चिंता. सुजेची देख घेवया. सुजेतान आमी शिकया. हेरां विशयांत हांव बरें चिंता, हेरां विशयांत हांव बरें उलयतां. तवळ तीं म्हज्या विशयांत बरें चिंतलीं, बरें उलयतलीं, एक कुटुंबां बरीं जातलीं. तिसरें, देवाच्या मांडावळीक काल्तिमान घाल्लो व्यक्ती. देवाची मांडावळ आमकां समजोंक कश्ट. सबार पवटी विविध सन्निवेशांनी देवाची मांडावळ आमकां कळीत जायना. जुजेचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्या तर बेतलेमाक दावाचें, थंय जावन इजिप्ताक पलायन करीचे, जेजूचो मोरयेचो जीव ताणें राखा जंय हेरोदीच्या हातांतलो. इतर सबार सन्निवेशांनी तो देवाच्या मांडावळीक खालतीमान घालता. सवालां तो विसारिना आनी देवाच्या कुशेक तो घाल जाता. आमी देवाच्या मांडावळीक
कालती जावया देवाच्या कुशेक आमचो मान आमी बागोवया निमाणे चवथो शेगून वेगवेगळ्या संकश्टांनी सयत कुटुंबाचें निर्वाहन भोव अपुरबायन केल्लो व्यक्ती जावं पुरो आमच्याय कुटुंबांत विविध कश्ट आसतात जावं पुरो पिडा आसा भुरग्यांक शिकप आसा शिकल्लें काम ना कुटुंबान समस्या आसात आमचें म्हणलें घर ना वा कुटुंबान दुबळी काय आसा विविंगड समस्या आसतात आनी जुजे की विविंगड कश्ट आसले असले कश्ट न्हय तरी विविंगड कश्ट आसले जेजूक जल्म दिवंक थंयसर मरी फुडें गेल्ल्या वेळार थंयसर ताचें म्हणलें घर सयत नातलें पूण असल्या विविंगड संदर्भांनी ताची जबाबदारी कितें आसली तो बऱ्यान करता बऱ्यान पाळटा आमी चिंतया कुटाम आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें बेस्ट गिफ्ट म्हजी आवय बापूय पती पतीन आनी भुरगीं उणेंपण एकल्यान थंय आसा पूण हें सगळें उणेंपण सांगाता घालन म्हज्या कुटुंबांत आसले सक्कड कश्ट स्विकार करन असल्या संदर्भांनी म्हज्या कुटुंबाची जबाबदारी वा म्हज्या कुटुंबाक हांवें दिवची जबाबदारी ती बऱ्यान करता बऱ्यान हांव पाळटां एका उतरान सांगचें तर म्हज्या कुटुंबांत हांव संतोशान जियेतां आनी हेरांकी संतोशान जियोंक आदार दितां आनी निमाणें इमॅन्युएल ह्या नतलांच्या काळाक आमी फुडें सरता आसतना इमॅन्युएल देव आमच्या संगात आसा वा आमी आनिल्लें कुडसून सांगयत जेजू आमच्या संगात आसा देवान आवयच्या गर्भांत आमी आसता आसतना आमचो मोग करूंक आराम केला आनी सासणीक जिविता पावता पर्यंत तो आमचो मोग करता आमच्या माथ्याचे केस ताणें मेसल्यात आमचें नांव ताणें लिखून दवरलां आमचें सगळें जिवीत तो जाणा एका उतरान सांगचें तर देव आमच्या संगात आसा जेजू आमच्या संगात आसा आनी पयले फावटी आमकां देव मंदिराक हाडिल्ल्या वेळार देवुल्लो तो पवित्र आत्मो सदांच आमचे थंय आसा देखून आमी कंत करची नाका भियोवची नाका आमी एकसुरी न्हय आमच्या संगात कोणी ना म्हणलो अर्थ न्हय देव आमच्या संगात आसा आमी विचारया देवा सांगाता जेजू सांगाता हांव सांगे तो व्हडलो दैवीक अनुभव आमकां जातलो झुजेचे ते शेगून आनी देवाचो तो अनुभव आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत करूंक जायची कृपा ह्या युवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव आमी मागोवन घेवया वस्त्राणी मोतिया आशेनाय तुंदनिया मोगाची ती मोची कृत्या विसरताय तू सोमिया उंड्या वायना सोवे अर्पिता हरेक देने काणी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर्त मानून घेव कनवळ्या बापा भगवंत अंकवार मरिये देवाच्या माथ्याचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसांच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर तुज्या पुता जेजूचें नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो तुमच्याय सवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व तै आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. भोवमान फावो असलेल्या पंपे मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनताव, तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवय जाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकनतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरांचो सुंगवेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उकडासाक करात. बवर सगोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता, तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेलें तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसोर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेसंची दया कर म्हणून आम्ही मागताव. हांव कुंवार मरिया देवाच्या माये संगती भगवान सुजेतीचो पती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर ससंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुजी तांच्या सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरकेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक सोड की पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मोग आसो आनी एकवट असो गुर्तू जावं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर्व आमी सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुये काळजामुच्या भावार्थाच्या पयना सामुजो व्हड आधार उंडो तो सर्गीचो सस्नीक जिविताचो तुका सोकोन सोये काळजांत मोच्याची जेजू सोम्या तुये काळजांत मोच्याची जिविताच्या उंड्या
भावार्थाच्या पयना सामूक समोर आधार. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पोंपे मायेच्या उगडासाक आमी भेटयला ह्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलां. ह्या पोशणाच्या गटायन आमच्या माये परी तुजी खुशी पाळून सरकार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमच्याय सवें आसो. आनी सरपतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. Pompoi rosari mae tuji vas matelia tuji vas matelia tuji vas matelia ama paso vina tinker. उपकार मागची मागणी पदकशा कथविणे जल्माल्ले आंकवारी आनी पवित्र सारेचे राणये बाबर्थ अस्क जावन कोटेपण सैतेवोन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मगान बाबर्ती आसल्या पंपेच्या पुर्विल्ल्या गांवान तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बोंब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार तावन तूं आज देवकृपेचे आवय बरे सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसाराच्या राय कुशीनी उदार मनान वांडताय. तुवें येदवडे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटार तावन मुजेरी हे आंकवारी मोरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे येदेवडे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळटीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरी म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र सारेची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणये काकुळटीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे खुशीचें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकवार मरये भगवंती देवाचे माये आमा पसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पोंपे मरये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत तावन अर्गां दिवया. तेगा जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या अर्गां दितात. एक व्यक्ती पिडा गूण जाल्ल्या अर्गां दिता. दोगां जाणां वायट विज्ञान वरांतले राखून वेल्ल्या अर्गां दिता. तेगा जाणां बरो आवो फावो केल्ल्याक फावो जावन फेस्ताचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या अर्गां दिता. एक व्यक्ती पुरुषावांत वांटो घेवंक फावो केल्ल्या अर्गां दिता. 4 जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. ह्या अर्गां त्या मागण्या सांगता आमची खासगी अर्गां मागणी आमी देवा मुखार दवरया. अर्गां दिवचे मागणे पोंपेच्या फलक्यांत रोजारेची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतेने हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता.
म्हजो वर्तो मोग करची खरी हांव वयता म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता म्हजे कंतेन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बसयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेबोड घाल्ल्या वेळार तुवें ये माये पोंपेच्या तुज्या सिंहासनांतावन काकुळतीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला बावर्तान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजे बरेपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रस्ता तुजे सरशीं धांवून येती हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद दिले पोंपे माये तुका अर्गां जावं आमेन. पोंपे मायेच्या मसतीन सर आमची मागणी आनी त्या सवां देवा मुखार आमी दवरया. सर आमी बसया. 8 जाणां पिडा गूण जावं दीत म्हणून मागतात. 10 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्याक मागतात. 2 जाणां बरें काम फावो जावच्याक. 2 जाणां बरी सैरीक फावो जावच्याक. 4 जाणां शिकोंक बरी मोद फावो जावच्याक. 3 जाणां बरो फुडार फावो जावच्याक. 6 जाणां कुटुंबांत समाधान फावो जावच्याक. 2 जाणां वायट विज्ञान वारांतलें राखून व्हरच्याक. 2 जाणां आमल पिवण्यातावन सुटका मेळच्याक. 4 जाणां परगांवांत काम आनी विजा मेळच्याक. 3 जाणां सर बांदपासांतलें सुटोवन बरी चिनी जियोंक कुरपां मेळच्याक. 1 व्यक्ती विंगड जाल्लें कुटाम एक जावच्याक. 3 जाणां जागो बऱ्या मोलाक विकोंक वेचाक. 3 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक. 1 व्यक्ती परिक्षेंत पास जावच्याक. 2 जाणां एकामेकाक बोगसूंक कुरपां मेळच्याक. 4 जाणां शिंदरलीं कामां जावच्याक. 2 जाणां बऱ्या बुद्दीन जियोंक कुरपां मेळच्याक. 1 व्यक्ती बऱ्या मरणाची कुरपां मेळच्याक. 3 जाणां कोर्तीच्या केसींत जीक मेळच्याक. ह्या सर मागण्यांनी ते समज सांगता प्रत्येक जावन आयचो बुधवार व नोव्हेनाच्या दिसा आमकां हर एकल्यांनी काजारी जोड्यां पासत मागसो आमी हर एकल्यान काजारी जोड्यां पासून मागसो दीस जावन आसा. आमच्या सर्ग फिरगशींत कुटुंबांत वाड्यांत आनी आमकां वळख आसच्या कळीत आसच्या सर काजारी जोड्यांक पोंपे मायेच्या मजतीन देवाक आमी समर्पया. तांचें जिवीत सुखाचें मोगाचें संतोशाचें भरलेलें जावं आनी सदांच तांच्या काजारी बसांत तिरासान सांबाळूंक जाय अशी कृपा देव फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सर आमी दिंबी घालया. उगडास कर ए भोव दयाळे आंकवार मरये तुज्या आश्रयाक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकोंक ना. हे पातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा जोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा सोडयेत म्हणून तुवें सांत दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे बसत तुवें जायतीं जापां चलयल्यान तर तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट टाळू करूंक तूं कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावरतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोसारीचे माये गळाय करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. दुस्मानांचेर म्हाका बोळ दी. भोव पवित्र रोसारीचे राणये आमा बसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया.
हे देवा तुझ्या एकल्या स्पुतान आपले जिणे मरणा आणि पुन्हा जीवनपणावरवी ससनाच्या बचावाचे नाम आमकां सोड दवरला भगवंतांक वार मरियेचे भोव पवित्र जारेचे मिस्र आमी नियाळतना तांतू वाटा पिल्ल्या स्वामी पाटलाव करिसो आणि तांतू बसायिल्ले आमी जोडी शंकर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. आतां आमी पिडेस्तां खातीर मागया. सोम्याच्या नवे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बाबार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे आत दवरून तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तराच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपे रोजार मायाची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक आत तांचेर दवर. त्या मारिपा तुजी गुण करची सकत तांचेर देवोन दी आनी सर्व पिडे शिडेंतले आनी वायटांतले निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूण भावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. दया कर ना तुमची तकल्यो तुमी बगोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसून तुमकां राखो तुमच्या भितर आसून तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसून तुमकां वाडतको तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसून तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सरपदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. मोगशनो आयच्या दिसा हे भक्तीक कार्य मेसाचें बलिदान नोवेना प्रेस्तां खातीर मागोवन तशेंच अर्थाभरीत संदेश दिल्ले सावन आसात. मानादेक बाप केविन डिसोजा आमच्या देरेबायल आमच्या शेजाऱ्या देरेबायल फिरगचिंत सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या हर एकल्याच्या नांवा तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मेसावाक आमी सर बरें मागता. तशेंच आयचे भक्ती कार्य प्रसार करूंक आमकां आदार दिल्ले सावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीफन मेंडेस आनी सर तांच्या सिब्बंदी वर्गाचो अर्थाभरीत रितीन मधुर ताळ्यान गायन केल्ल्या जॉन मास्टर आनी सर कॉयरिस्टांचो आमी देव बरें करूं म्हणटा. एक तिळसोणी मुखल्या बुधवारा 25 तारीख नातालां फेस्ता संदर्भी नोवेन आनी आराधन मिसाचें बलिदान आसचें ना. मुखल्या बुधवारा 25 तारखेर नातालाच्या फेस्ता संदर्भी हांगासर नोवेन मिसाचें बलिदान आनी आराधन आसचें ना. सर आमी आतां कुमगाराक आयिल्ल्या बरी मुखार येवचें आनी पिडेस्तांची मागणी आमी करतल्या. उल्हास पाव इस्रायली आपले येता तू सोमी. उल्हास पाव इस्रायली आपले येता तू सोमी. इस्रायलीच्या गोड्या आय तू आमचे मागणे तूट करून ये काढू आमचे पाकावोचे. उल्हास पाव इस्रायली आपले येता तू सोमी. उल्हास पाव इस्रायली आपले येता तू सोमी. बोलबोन सोडबोन दाराये आमकां करू बचाव.
सोम्या बिरमोत आमची तूं पाव उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी उल्हास पाव इस्रायेली आपले येता तुजो सोमी पंपैर सारमाये हांव बसोन विनंती कर मोगार पुता सोवे आमकां मोरया शिरवाते आमकां भगिनी सच्चे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाची आनी पुताची आनी पवित्र पवित्र नावी